सांगपाचें म्हणल्यार तुमकां खबर आसा आमी वेलसांव गांवचो आमचो धाकटोसो गांव आनी हिंगा तोणें आसा तोड्यांक हें म्हाका दिसता क्रोकोटायल्स काल आमचे भाव सगळे शेतकार भाव कोणाक जाल्यार हाणें पयलें दिसता आनीक आयज तें आमचे जे ऑफिसरांक आमी रोखडे कॉन्टेक्ट केले आनी ऑफिसर जे आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे काल येयले आनी ताका एक केज तें हाडलां आनी ताका रातीन दवरलें तें आयज आमकां हिंगा राती म्हाका दिसता हें हितून पडलें आनी आतां म्हाका दिसता आमचे सगळे शेतकार भावूय मातशे पयसो गजाली भितालीं की फाल्यां सकाळीं कितें जावपाक शकतालें हांव जाणा हांगा हें केन्नाच येवपाचें फर्स्ट टायम दिसता म्हाका वेलसांव गांवांत सांगता ती भशेन वेलसांव गांवांत फर्स्ट टायम हें क्रोकोटायल हांगासर मेवलां आनी हें म्हाका दिसता काल कोणूय तर म्हाका एक भुरगो कोण सांगतालो आमचो कुयेलीचो कुयेली खूंय दिश्टी पडलेलें फाटल्या दिसांनी 8 दिसां पयलीं तेंच घोडी हांगासर देंवन सारकें हांगा पावलो जाल्यार खबर ना पूण तरी आसतना हांव आमचे शेतकारान ताणें नोंदणी काडलें आनी तशेंच आमचे ऑफिसर जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे ऑफिसर आसा ताकाय हांव काल जावन देव बरें करूं वता आनी आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन बाकीचे आमचे कोर्ताली देखून फाटीं एक अशेंच धाकटोसो पिलो शेतान आसलेलो आनी जेन्ना आमचे ट्रॅक्टर आमचे शेतान घालताले तेन्ना ते ट्रॅक्टराचे ते केज बील आसाय ते केजबिलां पडले आनी ते धाकटोसो पिलो असोच मेलो म्हाका दिसता हांगा कुट्टाडे कडेन आमचे आहा पूण तरी आसतना आमचे कोणाकूय दिश्टी पडले नोदरेक येयली जाल्यार म्हाका सांगचें कित्याक आमी ते लोकांक फियर दवरचें न्हू तेन्ना कोणाक कितेंय जावपाक शकता तरी जर तुमकां दिश्टी पडली जाल्यार आमकां रोखडें सांगचें कितें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान बरें काम करता ते रोखडेंच येयले आनी पळय आयज देखून ताणें धरून वयलें आनी आमचे वेलसांवचे भाव शेतकार भाव म्हणान आतां म्हाका दिसता व्हडलीशी फियर जावपाची गरज ना कित्याक ऑलरेडी ताणें वयलेलें आसा गरज ना हय आतां भिवपाची गरज ना आनी चड हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ते येवन काल पावस इतलो पडटालो दर्यासून सकाळीं येयले ते येवन पयले पळोवन तेमी परत येयले गेले आनी केज घेवन येयले केज घेवन येवन परत तेमी दवरले हिंगा सांजचे स दिकून हाडले ते ओके तेमी आपणाचे पांजरे सारकें घालून ते दवरले आनी आतां तो क्रोकोडायल पडला रातचो ओके तशें आमच्या फॅमिलीकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तोय ताबडतोब येयलो ताका खबर मेवली बाबा अशें जालां म्हणून तो येयलो आनी पळयलो मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेणें मागलें अशें बेगीन कितें जाता तें बेगीन करचें म्हणून की लोकांक त्रास जावचे आदी आनी आतां शेतकाराकूय हांव सांगूंक सोदता म्हणजे आतां भिवपाची गरज ना कित्याक ऑलरेडी दवरलां आनी भिरांत आतां एक गेले अशें की हांवूय बरो भितालो की म्हजीच कामदारां ती भितालीं हांवें तांकां थोड्यांक कळलें बाबा कडेन पात्रां आमी देवना म्हणटाले सो आतां एक भिरांत ह्या दिशी गेली सो हांव फर्स्ट हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक देव बरें तशेंच आमच्या एमएलए आमचो रोकोजी बाब तोय फुडें सरलो ओके तो रावलो सांजचो 6 दिकून आहलो हिंगा सो ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. Today we got a call from the villagers saying that there is a crocodile and we managed to rescue it and we will release it in its natural habitat. And one simple message to the villagers of Velsav, Pale, we should learn to live with the harmony with these wild animals also. हरगां दिता की तसलो कांय वायट जाच उणे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेमचे तिकेब घालून आज ते राती ते पडले आनी हांव आमच्या एमएलएकूय देव बरें करूं म्हणटा तो खंयच्या आकांता वेळार तो पावता आनी आज एक पीस दीस जालो हिंगा मातशें आमगे फार्मर्स सगळे बेजार आसले म्हणजे आमी शेतान देंवनाय आनी पोतून आमकां कितें जातलें आनी हाय कितें तशें पूण एक जरी हें मेळ्ळो की तें आतां दीस पडलें दवरून सो हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा मिस्टर जुलो क्वाद्रुसाक तेणें बरो एफोर्ट केलो काल सकाळीं येयलो तो आनी मागीर सांजेर जेवून आसतना इतले पावसान तेजे स्टाफान जेजो आमचो एमएलए येयलो तेणें तांकां रिक्वेस्ट केलो आनी मागीर न्हू तेणी ती एकेबाण गायली आनी रात्या म्हळ्यार ताका आमकां तें आज मेळ्ळें पूण हांव सांगूंक सोदता कितें जेन्ना गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आमचें काम कितें तांकां हेल्प करपाचें कित्याक आमी काल सांजेर पासून रावले हिंगा आनी तांकां तो वेस्ट हाडपाक आनी कितें करपाक आमचो गांवचो लोक आमचे भाव भयण भोंवन न्हू तो वेस्ट बी हाडून दिलो कित्याक आमी तरी कॉपरेट केलें जायत न्हू तांकां इजी जाता ह्यो वस्तू करपाक आमकां तेंचेर उलोवपाक जाता ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें करता गव्हर्मेंट कितें करता पूण आमचें कितलें कंट्रिब्युशन आहा दॅट इज इम्पॉर्टंट आमी सकाळीं आहले ते सांजेर पासून आमी हिंगा आहाय आमी उलोवन गेले न्हय बट आमी रावले आनी आमचो हो पंच कितलो एक्टीव म्हाका दिसता सगळे 7-5 भितर न्हू तो कितेंय करपाक
तयार आहा आज देखून तो उठावपाक हें करपाक आनी तेजे भाशेन आमचो MLA खंयचें कितें आहा कितें तें चोयना आपूण पर्सनल हात घालता